Welcome to TFRCC TV, the Faithfully Rising Christian Community, a Catholic spiritual content channel dedicated to reflections, masses, adorations, gospel music, documentaries, and more. Our content is created for the Catholic community worldwide. While our platform is open to all, please be aware that the material presented here is exclusively intended for Catholics. We hold respect for all beliefs and do not seek to offend or convert followers of other religions. Thank you for joining us on our spiritual journey. म्हजें नांव जावन आसा सुनीता मयेकर आनी हांव विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा पंचायतीन 35 वर्सांली क्लार्काचो जॉब करता। म्हाका सांगपाचें म्हणजे एक चेडूं आसा आनी आफ्टर म्हजें चेडूं जाल्या उपरांत आमी ठरयलें कितें आतां आनी एक दुसरो सेकंड चायल्ड जाय म्हूण। इन द इयर 2008 हांव प्रेग्नेंट आसलें आनी प्रेग्नेंट आसलें म्हणटकीच लोक थोडे दिसांनी विचारपाक लागले कितें गो गुरवार आसा। हांवें म्हटलें हय आमी आतां सायबीण मांय कडेन मागता कितें तुका चेडोच जातलो नयना चालू आसा अशें करून खुबशीं बायलां आसा एमी डायस एनी फेर्नांडीस अशीं आनी म्हाका म्हणाले आमी प्रे करता नयनां कडेन तुका चेडोच जातलो आनी तो दीस उजवाडलो त्या वर्सा 2008 गजाल। सो त्या दिसा कितें जालें सॅटर्डे आनी म्हाजी सगळी लीव बी घालून हांव घरा वयतालें सॅटर्डे आसलो त्या दिसा आनी दीस आसलो हे 2 फेब्रुवारी 2008। सो हांव इवनिंग कितें केलें हांवें वयताना म्हटलें सायबीण मांक पांया पडटलें थंय गेलें हांव सांजची लेट जाल्ली 8:45 सुमार जाल्ली जाल्यार हांव थंय वच जाल्यार व्हडले काय कोण नासले लोक थोडे लोक थंय कितें कितें आपले माटो बिटो घालपाचें काम चालू आसलें। सो सडनली म्हाका एक थंय फादर आनी एक सिस्टर दिसली सकयल ग्रावंडारूच त्या आनी हांवें तांकां म्हटलें कितें म्हाका मातशें मागा हांव हें आसा आतां म्हजी डिलिव्हरी जावपाची आसा आनी तो म्हणालो बरें जातलें तुजें बरे भशेन म्हणालें आनी थंयच्यान हांव उठलें हांवूय मनांतल्यान मागलें आनी हांव उठल्यान डॉक्टरा कडेन गेलें चोडणकरा कडेन वच जाल्यार तो म्हणालो तुका आतां रावचें पडटलें तूं सारकी तुजी डिलिव्हरी लागीं येयल्या आनी दुसरे दिसा आसलो 3 फेब्रुवारी 2008 आनी ते दिसा सकाळीं 11:10 म्हाजी डिलिव्हरी जाली आनी ते दिसा आसलें कल्लाय सायबिणीचें फेस्त। लोकांनी सगळ्यांच्या मागण्यांनी आनी हांवेंय मनांतल्यान मागलेलें देवीन आपलो सगळो हें दाखयलो ते दिसा पावर आनी म्हाका एक चेडो जल्मालो लोकांच्या आनी देवाच्या आशिर्वादान। इतलो हे सायबिणीक पावर आसा पावरफूल आसा ही सायबीण आनी खूब फावटी अशें म्हाका तिचें मिलाग्र घडलेलें आसा हांव केन्नाय मनांतल्यान मागता आनी अशें करून म्हाका तिच्या फेस्ता दिसात हेवटेन हांगा फेस्ताची मिसा चालू आसली आनी थंय म्हाजी डिलिव्हरी जाली आनी म्हाका एक चेडो जालो तेजें नांव जावन आसा सुजीत। अशें करून हे सायबिणीचे म्हजेर खूब उपकार आसा आनी लोक आतां सुद्दां वयतात।